Tusan berulasa, sungguh tujuh semuranya, belitan katia kalsa, tanya tuka bedaita, puisna tamka novera sakela. Sebitamka novi misam dilai tu jauh kara terga padai tau tu cidayam cedevo mun maktau utarai kau ketrita cini tu jamin bageta sentosan berulasa, sungguh tujuh semuranya, belitan katia kalsa, dunia tu kabedeta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. येशू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा ह्या देव मंदिरांत संगात मेळून सुम्याक हें अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी संगातात जमल्या. तेडो वेळ मौनपणी पाशार जाल्ली रात आमी आनी दीस कसो आमी पाशार केला त्या विशयान नियाळया. जर देवाक मांडवोवचे बरी आमी जियेल्या जाल्यार देवाक अर्गां दिवया. सुकल्या जाल्यार त्याच देवा लागचें बोगसने मागया. आनी मुखली जिवीत अर्था बरी जिवंक गरज आसची पवित्र आत्म्याची सत्साय आनी आदार जे कितें जेजू ह्या दिसांनी वांजेलांत आमकां बासयता ती मेळोवन दी म्हणून मौनपणी आमी मागया. आमी केल्ली सर फातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया. हांव फातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो जगनांव सांगता मरणाचें नांव सारून वायट धोरणांनी बरें सोडून जायती फातकां केल्यात. होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत सदांच आमकां मरे सगळ्या दुखां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं सर पदवीदार देव आमची खाकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
सोमिया काकृत सोमिया काकृत Krista kakrut Krista kakrut Somia kakrut Somia kakrut प्रार्थया सर्पविदार देवा पुनर्जीवन जाले आमच्या सडुंदराच्या मानाक हे संतोषाचे दीस काळसाचे भक्तीन आनी उर्बेन संभ्रम आमकां करपा दी ह्या गुटांत तुवें दाखयल्या परमीत मोगाचो उपकारी काळसान आमी उगडास करता त्या मोगा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण तीन भुरग्यां ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोतीन जाता तितली बेगी येवन आपणांक मेळाचे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं परतले. पावलू अरेयोपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. अथेनांच्या मानेस्तानो, सर तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन नासतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशाक वळताणे रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिचे वा सासपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाचे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण जाय की आमच्या मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हळें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियाती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवातींनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात मिती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले,
ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी बावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हाचे मदें आरेयोपागाचो सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल अथेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्गा निवासियानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच वळभार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाखाणा. सगळे तुमी ताच्या दुतानो ताका वंदिया. तुमी ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेंची राजा आनी सगळो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबेदार, जाणटीं आनी नेणटीं, तरणाटीं आनी म्हातारीं सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचे नांव ती वाखणू, कित्याक तांचे एकल्याचेंच नांव भोव वर्तें. ताच्या नांवांची कीर्त सगळ्या संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले परचेची सामर्थी तो चडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रेतीमोगाच्या इस्रायलांचो कुंवर आनी आनंद. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. Alleluia, 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 Alleluia. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे मदें सदांकाळ रावतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सताचो पवित्रोत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच थकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजेत हांवन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें, तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजेत हांवन घेतलो. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार
ज्या सताच्या आत्म्याक ताच्या येण्याक आमी फेंतेकोस्ताच्या परबेक तयार करते आसा. पूण सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार कितें घडटा हाका एक दाखलो आसा. आयचें पयलें वाचप. वाचपां काडटा आसतना पवित्र सभा कितें करता, जायतो आसलो विवर थोडो थोडो पयस दवरून आमकां गरजेचें कितें तें मात्र सांगच्या खातीर सगळें पवित्र पुस्तक गरजेचेंच जाल्यार एका विशयाक सरी जावन थोड्यो थोड्यो संगती विंचून सांगाता घालता. तसलें आसा आयचें पयलें वाचप. आतां स्वताचो आत्मो कितें करता. सां पावल एक सांगा. सां पावलून थेस्सलोनिका गांवांत शुभ वार्ता परगट केल्या. आनी हे आमी दियास्पोरा म्हणटा सिंपोड गेल्ले जुदेव तांच्या सिनागोगांनी वचून तो शुभ वार्ता परगट करता. आनी शुभ वार्ता परगट करता आसतना जेजू वरवींच आमकां सासणाचें जिवीत म्हूण परगट करतना तांचे जुदेव हाच्या विरोध उपराडतात. आतां थंय आपणाक बरो स्वागत मेळूंक ना म्हूण सां पावल आनी एका गांवाक वता, बेरेया म्हणल्या गांवाक. थंय वचून शुभ वार्ता परगट करता. पळय ताका कोणाय कितें दामोवन दवरूंक जायना. सां पावलो सोम्याच्या स्पिरितान तो भरला आनी ह्या स्पिरितान बरोवन बेरेया त्या गांवाक वता. पूण थंयचो लोक ताच्या उतराक स्वागत करता, बरी खबर घेता. आतां बरी खबर घेतली म्हूण खबर मेळिल्लीच थेस्सलोनिका गांवांत आसले जुदेव वो हांकां आमच्या धांवून वचून थंय शुभ वार्ता परगट करता आनी ताची पाठ धरून थंय येतात, बेरेया घेतात. आनी त्या वेळार उठावटी थंयचो लोक ह्या जेजूचे शिस पावलूक राखच्या खातीर उठावटी राती एका रातीर ताका काण पयस धाडटात. आनी असो आयिल्लो पावल अथेन्स गांवांत, ग्रीक देशाच्या अथेन्स गांवांत तांची राजधानी, थंय येवन शुभ वार्ता परगट करता. आतां थंय येवन शुभ वार्ता परगट करूंक पयलो पावल आयला कसो पळोवन आयला बेरेया तावन. पूण ताका पळोवन आयल्यार लिपोवन तो आयल्यार ताका वोगेत बसूंक जायना. आमी सां पावलोच्या उतरांनीच आयकता हांव, शुभ वार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना, म्हाका ओगे बसूंक जायना. कित्याक ती शुभ वार्ता ती कतकत्ता, ती भायर दिवंकूच जाय. आनी सां पावलोन जायत्या कडेन सांगिल्ल्या उतरां पैकी आयचें पयलें वाचप. तुमकां घरा वेळ मेळ्ळो जाल्यार परत्यान वाचा. एक संपूर्ण मापान तो कशी शुभ वार्ता परगट करतालो म्हणल्यार दाखलो मेळटा. आनी अथेन्स गांवाचे कोण ग्रीक तत्वज्ञानी फिलॉसॉफर्स व्हडले. आनी सां पावल पळया शाणो मनीस, बरो जागो विंचता. अरेयोपगस म्हणटा आमी, म्हळ्यार हो कशें थंयचे निती करत एक दोंगोरसो आसा. आतां तो ना 5व्या शतमानांत उपरांत लोक आनी थंय वस्ती करूंक सुरू केली. दोंगोरचो सुवात आसा आनी ह्या दोंगराच्या सुवातेर हे निती करत आनी तांचो एक न्याय करत मोदे एकलो जड्ज ते सांगता बसताले. आनी असल्या निती करता मोदेंच सां पावल वेता आनी शुभ वार्ता परगट करता. आनी हे निती करत थोड्या मापान ओपवातात. देखून सां पावल सुरू करता कशें सांगूंक, देव आमचो कसो रचणार, कशें ताणें आमकां हरी एकल्यांक रचलां. देखून रचणार देवाची वळख तो दिता. आनी अशी वळख दिता आसतना तो सांगता, अरे तुमी हांगा देवाक इतल्यो मुर्ती पुरा केल्यात, पूण एक जागो खाली आसा, तो जागो आमी आमकां रचलेल्या देवाक दिवंक जाय. शाणो मनीस पळया, पयलें तांच्या भोंवतणीची लक्षणां पळयता आनी खंयच्या नमुने शुभ वार्ता आमी परगट करी येता म्हूण. तें जाल्लेंच सुरू मोवाळेन उलयता, देव रचणार. ताच्या उपरांत सावकास करून तो जिवंत जेजूक सांगता. तो म्हणटा निजा की आमच्या मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. आतां तो देव रचणार देव सगळ्यान आसा, पृथ्वेंत आसा, फातरांनी आसा, सगळ्यान आकाशार आसा, आमकां रचल्लो देव. आतां तो म्हणटा तो देव थंय पयस ना, आमच्या लागीं आसा. आतां पळय अपुर्बायेचीं उतरां, कित्याक ताचे थंय आमी जियेता, ताचे थंय चलता आनी आसा. हो कोण देव? आमच्या सारको जाल्लो देव. तेय भोवशाय ओपोवन घेतात तत्वज्ञानी न्ही. ताच्या उपरांत तो सांगता तो आमच्या खातीर मेलो आनी तो जिवंत जालो,
तो जिवंत जाला म्हणटा आसतना हे तत्वज्ञानीने ताका हासतात असे आजही आमच्या मध्ये घडता. तो काळ आणि आयचो काळ ही फरक नाही. आज पळय आमच्या भोंवतणी आमची भुरगीं जावं पुरो हे आमीच कितले कितले विज्ञान आमच्या भोंवतणी आसा. तुमकां जाय एका मोबायलाचेर सोदा खंयच्यो गज्जे संगती तुमकां पळोवंक जाय सगळ्यो मेळटात. सगळे आमच्या लागीं आसा, जाणवाय इतली आसा, पूण भितर रितें पोकळ. हेंच त्या तत्वज्ञाना लागीं आसलें. तांची मोत इतल्या फिलॉसॉफीन बरोवन गेल्ली, पूण भितर कांय ना. आजय तुमी वचून पळया वैगिणी पळय हाची परीक्षा करा घरा. भावार्थाची सतां तरणाट्या म्हणना वडांकी तुमी सांगा की या आमी मिसाक या, जेजूक मेळया, तो आमच्या खातीर मेलो, तो आमच्या खातीर जिवन जालो, आमी ताचे सांगाता आसांव जियेतांव भोंवतांव म्हूण सांगा की. बायल्यान न्हय तरी मनांत आमचे आवय बापूय पिशी म्हणटात. शुभ वार्ता परगट करची पिशी मनांत, बायल्यान न्हय तरी मनांत हासतात. तेंच आदी घडलें 2000 वर्सां आदी घडलें आजय घडता. पूण सा पावलो बरी आमी सांगयत की शुभ वार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. मार पडूंक कित्याक काल न्ही पोर आमी आयकलें ताका मार पडले ताका जेरबादांनी मारले तांणी. जाल्यार पोळणो धांवलो ताका परत्यान मारूंक येतात. पोळणो धांवलो जाल्यार शुभ वार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. आयच्या दिसाय आमी कितेंय राटावळ करता आसतना हेंच मतीक दवरया. ल्हान संगतींनी सयत शुभ वार्ता परगट करया. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तो कर म्हूण परता, बेसांव तुझे म्हाका. सर्वेस्पर तूं आमचो रचणार सृश्टीचो. भेटयता गोवासो गुर्तांच्या वावराचो. जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिविता काणचावू. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तो कर म्हूण परता, बेसांव तुझे मागता. मोगाचे भावान आनी भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या नेत्या पवित्र देवा सरस्वर मानून घेऊ. बोवर्थ्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार सोडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हड मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कनवळ्यान आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशाणी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळयांनीस आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधीक करून ह्या उत्तीम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वखाणी वर्त्या दाबासान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना
ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यासाक करिबेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर्तो सर्ग आनी संसार बदलावच्या वैभवान उंचरली तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान तुका जय. उंचरली तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलो इस्कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परींच्या वांसतच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनः जीवन पोर आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्ती उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यारवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या बळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरी देवाच्या माये सांगती, भाग्यवन सुजती सोपती, भाग्यवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ह्यास जेजू वरवीं ह्यास जेजू सांगता ह्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्यान शिकयल्ले मागणे सांगता आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सुवस्थ आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जाल्या जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवशानत राखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक सुटके पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसूं मोग आसूं आनी एकवटाचो संख्य आसा. क्रिस्ताची शांती मोगान वांटून घेवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाचे अनुभव जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयिल्ली आमी सर्व सुभागी. आमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुका मासात सदा उसै म्हाका दुसरे कितें चिंये म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घायेल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सडूनाच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोडू आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्पोद्वेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. ख्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pague vontazuse de mai chapoti sergicha sobitula povida sharati zuse papa patumaka Zuse Baba Patumaka Zuse Baba Patumaka Zuse Baba Patumaka. Mokar Putra Some Opamrita Shivadi Vamka Bhagavad Gita Bapak Cipta Chani Pavitra Amen.